क्रिस्तांव जायचे म्हणना बरो मनीस जाल्यार पुरो ह्युमॅनिटी असल्यार पुरो रिलिजियोसिटी गरज ना स्पिरिच्युअलिटी गरज ना भोवनो न्ही भणिनो फाटल्या दिसांनी एका क्रिस्तांव ऑफिसराक कामांतले काडिल्ले विशयन आयकलां गे तुमी आयकलां ना पेपरार खबर आयिल्ली टीव्हीर येवना जावंक पुरो पूण सोशल मिडियार आनी वेबसायटींनी हाचे विशयंत खबर आसली आमचे क्रिस्तांवचें एक व्हडलें उणेंपण कितें म्हळ्यार आमी चड त्या राजा विशयन चिंताव सोडनो ह्या राजा विशयंत चिंतिना वय की न्ही त्या देखून आमकां हांगा कितें घडटा ताचे विशयंत चडीत आमी तकली पाट करूंक वचना धार्मीक संगतीक आमी चड महत्व दिता पूण तें कितें सर्ग त्या धार्मीक संगती मुखांतर आमी जोडूंक प्रयत्न करता पळया तें सर्ग हांगाच जोडयेत म्हण आमी पातयेना आनी त्या दिशेन काम करना हें आमचें क्रिस्तांवांचें एक व्हडलें उणेंपण त्या देखून एटलिस्ट ह्या नियाळ असो वा ह्या नोवेन असो प्रतिफळ जावन सदांय कितें घडटा आमचे बोवारी आमच्या समाजांत आमच्या देशांत संवसारांत हाचे विशयन इल्लें आमी समजूंक प्रयत्न करया आतां हांवें सांगिल्ली गजाल घडलेलें आंध्र प्रदेशांत लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेंपल आसा नेगी तिरुमला वा तिरुपती देवस्थान म्हणटा आमी आनी थंयसर जायतो भक्तीक वेता आनी हिंदुवांचें एक प्रमुख पवित्र जागो तो आतां थंयसर एकलो क्रिस्तांव अधिकारी आसलो राजशेखर बाबू म्हूण ताचें नांव आनी तो कांय ल्हान कामार आसलो न्ही बदलाक एसिस्टंट एक्झिक्युटीव ऑफिसर प्रत्येक जावन ते आयिल्ल्या वस्तूंक एलाम घालता आसतना ताची सकड मुतवर्जी उस्तुवारी तो पळयतालो आनी ह्या अधिकारीक परच्या 15 तारीखेर ह्याच मंगळारा दीस कामांतलो काडलो कळिता की तुमकां कारण कितें म्हण कित्याक कित्याक काडलो कारण कितें गे म्हळ्यार तो आयताराचें इगर्जेक वेता आनी ताचो भावार्थ जी येता देखून तसल्या मनशान हांगा देवळांत कामाक आसचें सोमा न्ही देवळान म्हळ्यार तो भायर भितर थंय देवळा भितर काम करनासलो बदलाक तो तांच्या ऑफिसांनी काम करनासलो त्या देखून ताका कामांतलो काडलो ताका मात्र न्ही आदल्या फेब्रुवारींत सुमार 18 जाणांक कामांतलें काडिल्लें ह्या एका ट्रस्टाच्या हाताखालीच्या कामागारांक आनी तातूंत लेक्चरर्स आसले नर्सां आसलीं इंजिनियर्स आसले आनी हांकां कामांतलें काडिल्ल्या वेळार तांणी कोर्टांत केस दाखल केली आनी कोर्टान जे कितें त्या देवळाच्या अधिकाऱ्यांनी वा कोण ताचे मुखेलपण घेतिल्लें तांणी घेतिल्लो निर्धार सारको म्हणून वाकमोल दिलें कारण कितें ते क्रिस्तांव धर्म पाळटाले देखून 2017 ह्या वर्सा लेफ्टिनंट सॅम्युअल कमलिसन हाका आर्मींतलो काडलो आनी तो एक सादो सोल्जर न्ही लेफ्टिनंट जावन आसलो आनी तो प्रोटेस्टंट ऑफिसर जावन आसलो आनी कित्याक ताका कामांतलें कित्याक काडलें म्हळ्यार खंय ताचें रेजिमेंट आसलें म्हळ्यार तो एका सैन्याच्या तुकडीक
तुकडी म्हळ्यार एका पंगडाक तो मुखेली जावन आसलो आनी त्या पंगडाक खंयसर ड्युटेक गेल्लें थंयसर एक गुरुद्वारा आसलें आनी त्या गुरुद्वारा भितर वचून थंयसर तो पुजेंत भाग घेना म्हणच्या एका कारणाक लागून ताका कामांतलें काडलें. जायते फावटी तुमी अशें सांगचें आयकलां आसतलें प्रत्येक जावन तरणाट्यांनी आनी इल्लें शिकप्यांनी इन्वर्टेड कॉमा आनी धाकटेरांनी इंजिनियरांनी आनी गांव सोडून भायर गेल्ल्यांनी तांणी कितें म्हणचें म्हळ्यार आय एम स्पिरिच्युअल बट नॉट रिलिजियस. तूं खंयचो धर्माचो वा तूं कितें मिसाक वचनाय वा कित्याक तूं वांजेल वचनाय मागणें करिनाय म्हळ्यार तांणी म्हणचें जालें हांव स्पिरिच्युअल बट नॉट रिलिजियस. अर्थ कितें? हांव आत्मीक पूण हांव धार्मीक न्हय. धार्मीक म्हळ्यार कालें लोभ गेल्ले म्हण अर्थ न्ही. धार्मीक म्हळ्यार हांव तुमचे बरे भायल्यान धर्म पाळयना बगार हांव आत्मीक आत्मीक. आनी थोड्या तरणाट्यांनी सांगचें आयकलां तूं देवाचेर पातयेता रे म्हणल्याक ना देवाचेर पातयना पूण कसली एक सकत आसा. आय बिलीव इन द पावर. हांव सक्तेचेर पातयेता पूण देवाचेर पातयना. सक्तेचेर कित्याक पातयता म्हळ्यार सकाळीं उजवाडटा सांजेर दीस बुडटा पावस येता वत तापता हें सकट साध्य जाता जाल्यार त्या एका सक्तेचे वरवीं त्या देखून हांव सक्तेन पातयेता. युरोपाक तुमी गेल्यात जाल्यार कॅथोलीक देश आसले इगर्जो बरोवन वमतो ते आसले आज इगर्जो म्युजियम आसा ते आसात आनी थोड्या इगर्जांनी सकाळींचें मीस आसा सांजेचें कॉन्सर्ट चलता म्युजीक कॉन्सर्ट म्हळ्यार एका हॉला भशेन जाल्यात त्यो इगर्जो. एकली सिस्टर म्हणाली म्हाका पोरच्या पोर ती तिच्या भावाच्या घरा रावूंक गेल्ली. ती तरणाटी सिस्टर आनी तिचो धाकटो भाव आयताराचें मिसाक गेल्ले की म्हूण विचारले वेळार भाव वचोना म्हणाले. कित्याक वचोना म्हळ्यार तो मिसा वचना. कित्याक वचना? तो क्रिस्तांव न्हय गे. ताका विचारल्याक ती म्हणटा और तो भाव म्हणटा खंय तिका हांव एक बरो मनीस. हांव क्रिस्तांव न्हय पूण हांव एक बरो मनीस. म्हळ्यार क्रिस्तांव जायचे म्हणना बरो मनीस जाल्यार पुरो. ह्युमॅनिटी आसल्यार पुरो. रिलिजियोसिटी गरज ना. स्पिरिच्युएलिटी गरज ना. भोव न्हय पण तुमच्या घराय असल्या संगतीक तुमी साक्ष जाल्यात कोण ना वा जे कितें हांवें सांगिल्ल्यो संगती तुमच्या मुखारी आयल्यात कोण ना वा दुसऱ्यांनी सांगचे तुमी आयकल्यात कोण ना. तर म्हजें सवाल मुगळ भोव न्हय पण आमचो धर्म आज उक्त्यान जियोंक आमकां कित्याक बें दिसता. उक्त्यान जियेल्ल्याक हांगा त्या दोगां ऑफिसरांक कितें जालें म्हूण तुमकां कळीत आसा. पूण आमकां तशें जायना जाल्यार थोडे फावटी आमकां आमचो भावार्थ आमचो धर्म उक्त्यान जियोंक बें दिसता. कसलीं कारणां आसूंक पुरो. एक फियर ऑफ जजमेंट ऑर रेडिक्यूल. म्हळ्यार जर हांव म्हजो धर्म उक्त्यान पासारता जाल्यार चिंत्या तुमी बास्सार आसात आनी तेन्ना इगर्ज आयली. इगर्जे मुखार वता आसतना जर तुमी कुर्साची गुर्तू काडलो जाल्यार उरले पळोवन कितें करतले? हो खंयच्या ओबिरायाच्या कालासो कोणना म्हणटले कोणना. आउटडेटेड, नॅरो मायंडेड, ओल्ड फॅशन, टू रिलिजियस. हो चड धार्मीक आसा. हो आनीकय बदलोंक ना. हाची चिंता बारी अशीर आसा. अशें म्हणटीत कोण ना म्हणच्या भियान आमी थोडे फावटी आमच्या धार्मीक आचरणाक भायल्यान एक्सप्रेशन दिवंक चुकता. दुसऱ्यान डिझायर फॉर एक्सेप्टन्स हें सडताव युथान घडता वा कामाच्या जाग्यार घडता. आतां दुसरे सक्कड अन्य धर्माचे आसतना हांव एकलो मात्र म्हजो धर्म जे तांणी पाळटा जाल्यार म्हाका तांणी एक्सेप्ट करिना जाल्यार
म्हाका तांणी पयस दवरलो जाल्यार कितें करचें? म्हजें फ्रेंडशीप वचोत, म्हजो संबंद वचोत. पळया, फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट म्हळ्यार कालें आमचे मदें घर्शण जायत. कितें म्हळ्यार आमचे क्रिस्तांव तत्वां कितें आसात ती खंडी जावन संवसारी तत्वांक आडवेची. संवसारी तत्वां त्या फाटल्यान वचोंक आनी बेगीनच ग्रेस्त जावंक आनी नांव आनी धन आपणावंक आमकां आपोवण दिता जाल्यार क्रिस्ताची तत्वां, क्रिस्ताची मौल्यां आमकां अशीर वाटेंतल्यान भितर सरूंक आपोवणी दितात. म्हजो कुरीस तुवें घेतल्या शिवाय म्हजो शीत जावंक योग्य न्हय आनी तुवें तुकाच होगडायल्ल्या शिवाय सर्गीचें राज जोडूंक जावचें ना म्हूण आमचो धर्म आमकां शिकयता. त्या देखून आमी सुलभायेची वाट धरून संवसारी तत्वां फाटल्यान वेता आनी आमच्या तत्वांक चिटकून रावूंक आमी लजेता. आनी एक प्रमुख कारण आसा म्हाका भोव न्ही बडिनो, इन्नर इनसिक्युरिटी. म्हळ्यार म्हाकाच म्हज्याच धर्मा विशयंत कळीत ना. त्या देखून पळया, कोणी एकल्यान सवाल विचारले जाल्यार आमी कितें करता? आमी नर्क घेता. सारकी जाप आमकां दिवंक जायना. भायर सोडा, हांगाच आमी थोडे फावटी सवालां विचारल्या वेळार आमी नर्क घेता. हें सूख जाता गी सत जाता गी, सूख जालें जाल्यार दुसरी काले म्हणटात. पळय, आमचेच मदें आमच्याच भावार्थाक संबंद जाल्ल्या संगती विशयंत आमकां व्हडल्यान उलोवंक जायना जाल्यार आमी भायर कितलें उलयता? म्हळ्यार आमी भितर पोकळ आसा आनी भायर सक्कडी दरबाराय सरबाराय दाखयता. पळय, आमच्या भुरग्यांनी आमकां नांवडल्या वेळार आमी त्या भुरग्यांची होगळीक विचारता. त्या विशयंत 4 जाणां कडेन सांगता न्ही. तर आमच्याच धर्मा विशयंत, आमच्याच तत्वां विशयंत, आमच्याच मौल्या विशयंत आमकां व्हडपण ना गे. आमी कित्याक वचोंक उलोवंक लजेता? तशें म्हळ्यार आमी भितर पोकळ आसा, आमकां कळीत ना, आमकां आमच्या भावार्थाची ग्रेस्तकाय कळीत ना. आनी त्या देखून कोणें विचारल्या वेळार, सवाल केल्ल्या वेळार आमी जाप दिवंक शकना. जायते फावटी हांगासर आवय बापायनी येवन सांगचें आसा, फादर म्हजो पूत अशें सवाल करता, तूं अशें सवाल करता, आमी कित्याक तशें मागजे, कित्याक अशें मागजे? कितें सांगचें फादर? पाद्रपांनी जाप दिवनूच तुमी तुमच्या भुरग्यांक सांगचें पडटा गे. तुमी इतली व्हड जाल्यान, इतल्यो शर्मावाई केल्यात, इतली नोवेनां केल्यात, इतल्यो रेतिऱ्योय केल्यात, कित्याक आमकां आमच्या भावार्था विशयंत आमच्या भुरग्यांक वा हेरांक कन्विन्स करूंक जायना. तांकां कन्विन्स करच्या रितीन आमकां जाप दिवंक जायना. कित्याक तर आमी पोकळगी भितरल्यान. भोव न्ही बडिनो, आज आमी कार्मेल सायबिणीच्या फेस्ताक तयारी करता आसतना आमच्या भावार्थाच्या त्या एका सतांक वा आमचो भावार्थ भायल्यान परगट करचे खातीर कितलें म्हत्व दिता ह्या विशयंत नियाळूंक आपोवणी दिता. आसलो हो एकलो तरणाटो केवल 20 वर्स ताका प्राय, 21 years old, आनी तो क्रिस्तांव जाल्लो 18 वर्सां प्रायर. तो जल्मल्लो आफ्रिकाच्या कोंगोन आनी ताचें नांव आसा इजिदोर बाकांजा. तो सेमिनेरीक सरवो ना वा खंयच्याय एका धार्मीक मेळाक सरवल्लो न्हय, बगार तो एकलो लायक. आनी 18 वर्सां प्रायर त्या आफ्रिकाच्या ह्या इजिदोर बाकांजाक ट्रॅपिस्ट मिशनरींनी म्हळ्यार एका धार्मीक वर्गाच्या याजकांनी ताका क्रिस्तांव केल्लो आनी तो क्रिस्तांव जालो. आनी तो उपरांत एक मेस्ताचें काम करतालो. आनी मेस्ताचें काम करता आसतना जे कोण ताका कामाक घेताले ते क्रिस्तांव धर्म नेगारताले. त्या देखून हो काम करचे कडेन कितें करतालो? कामाच्या वेळार जावं दी वा कामाच्या वेळार फ्री टायमार जावं दी वा उरल्या वेळार दुसऱ्या विशयंत तिसऱ्या विशयंत गप्पे मारून खबरो करच्याके हो तांकां एक कॅटेकिस्ट जावन, एक दोतोन शिकोवचो व्यक्ती जावन आपणाच्या भावार्था विशयंत, आपणाच्या धर्मा विशयंत, जेजू विशयंत, मोरये विशयंत तो तांकां शिकयतालो. आनी मात्र न्ही, आपणाची बेंतीन तो भायल्यान उक्त्यान घालतालो. आनी खंडी जावन ते पळयल्ल्या वेळार हें कितें म्हणून उरलीं विचारतालीं आनी तेन्ना त्या भावार्था विशयंत, त्या बेंतिने विशयंत, तेर्सा विशयंत ताका हेरांक सांगूंक एक अवकाश मेळटालो. आतां हें पळयतना ताका कामाक व्हेल्ले कितें करताले? ताका धमकी दिताले. तुवें ह्या विशयेन उलोवंक नजो, तुवें धर्म तुजो परगट करी नजो, तुजी बेंतीन तूं घालताय जाल्यार वस्त्रां भितर घाल, तुजी कोंत तूं न्हेसताय जाल्यार ती भितर घाल, अशें ताका
धमकी दिताले जाल्यार हो इजिदोर बकांजा हें आयकोंक तयार नासलो. तांच्या धमकेक तो बागवलो ना. आखरेक ताका धरलो, मारलो आनी फापायलो आनी घायिल्ल्या कुडीन ताका थंयच सोडलो. आनी 4 दिसां उपरांत ह्या मनशाक दुसऱ्यांनी सोदून काडिल्ल्या वेळार तो मरणाच्या स्थितीर आसलो. आनी आखरेक तो मरण पावता आसतना सांगता की म्हज्या आवयक आनी म्हज्या वडिलांक सांगा हांव क्रिस्ता खातीर मरते आसां, पूण म्हज्या ह्या मरणाक कारण जाल्ल्यांक हांव बक्षिते आसां. पळय म्हाका भोव न्ही बडिनो, ह्या एका तरणाट्याक केवळ 4 वर्सांचो क्रिस्तांवचो, पूण ताच्या बेंतिने खातीर, ताच्या कोंता खातीर आनी ताच्या भावार्था खातीर आपणाचो प्राण सोडूंक तो तयार आसलो. पळय आतां ताचो भावार्थ ताणें कशें न्ही मात्र भितरल्यान बदलाक भायल्यांनी तो जियोंक मुखार सरलो. आनी ताका पापा जुवो पॉल दुसऱ्यान भाग्यवन म्हूण पासारलो आनी ताका बेंतिनेचो आपोत्सल म्हणून एपोस्टल ऑफ द स्कॅपलर म्हणून तो आज नांव वाडला. मरियमची माय तिच्या जिवितांत तिका जायते असले संदर्भ आयिल्ल्या वेळार ती धैर्यान मुखार रावली. लोकांनी म्हळें तुज्या पुताक पिशें लागलां, ताका हाडून घरा बसय. पूण मोरी आपणाच्या पुताक ताच्या मिसावान मुखार धाडटा. सक्कडी धांवुल्ले ताका कुर्सायलेल्या वेळार, पूण मोरी धैर्यान जेजूच्या पांयांसरची कुर्सांबळी आसली. पळय म्हाका भोव न्ही बडिनो, मोरी तिचें जिवीत तिका तिचो तो भावार्थ जेजू थंय आसलो तो विश्वास सांडून पयस वचूंक जायती तेंतेसवां आयिल्लीं जाल्यार जेजू थंय तिचो भावार्थ आनी विश्वास ती धैर्यान जियेता, मात्र न्ही दुसऱ्यांक परगट रितीन ती जियेता. आज मोरयेची देख घेवन आमकांय तशेंच ह्या इजिदोर बकांजाच्या मेटांनी चलोवंक आमकांय आपोवणें आसा. केवळ बेंतीन न्हेसचे विशयींच हांव उलयतें ना, खंडी जावन बेंतीन मोरयेन दिल्ली तिच्या रक्षणेचे संकेत आनी मोरयेच्या त्या बेंतिने मुखांतर मोरयेतय आमचो संबंद आमी वाडते आसा. ताचे सांगता हेर जायते धार्मीक संकेतां आमचे मुखार आसात आनी त्यो आमी उक्त्यान पासारच्याक कितलें आमी आज धैर्य घेते आसा तें आमी आमकांच सवाल करूंक जाय. मुगाळ भोव न्ही बडिनो, केवळ बेंतीन आमच्या गळ्यार आमी गळयल्यार पावना, बदलाक आमच्या काळजांत आनी मनांत आनी आमच्या कार्यांनी ही आमी मोरयेचीं भुरगीं म्हणून आमी शिकोवन दिवंक जाय, दाखोवन दिवंक जाय. आनी अशें मोरयेचीं भुरगीं म्हणटना त्या हेम्यान त्या एका अभिमानान आमी जियोंक जाय. तर मुगाळ भोव न्ही बडिनो, आमचो भावार्थ मुळाव्यान आमी धैर्यान जियोवचें तें आनी त्या भावार्थाक धैर्यान जिवंत साक्ष जावचें तें आमी प्रयत्न करया. ह्या दिशेन मोरयेमचे मायेची मजत तशेंच इजिदोर बकांजा भाग्यवन इजिदोर बकांजा हाची ससाय आनी येवकरिस्तांत आमकां भेटच्या जेजूची कृपा आमकां आदाराची जावं. आमेन.